भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां येवकार. ह्या अधिवेशनाचो हो पयलो ब्रेकार. काल आनी आज कितें घडलें तें तर आमी उलयतलेच, ताजेर चर्चाय करतले. आनी 3 मानेस्त आसात म्हजे बरोबर. आयज आमचे असेंब्ली भितर जांचें नांव गाजलें ते आमचे लौकीक बाब शिलकार आसात. तांणी नक्की कितें पळयलें, तांचो खंयचो रिपोर्ट गाजलो, कित्याक गाजलो, हाजो सगळो अनुभव ते आज तुमकां सांगतले. जॉयल बाब आफांसो आसा आमचे बरोबर, पांडुरंग बाब गांवकर आसात. पण आमी सुरवात लौकिका वयल्यान करनात. आमी सुरवात लौकिकाच्या अनुभवाचेर मातशी मागीर येतात. पयलीं फाटल्या ओपनिंग बॅट्समॅन जे आसता पळय ते ओपनिंग सेशन खंय टेस्ट मॅची भितर सामकें इम्पॉर्टंट आसता. आनी 15 दिसांची असेंब्ली ही टेस्ट मॅच कशी. ओपनिंग सेशन जर बरें खेळ्ळें जाल्यार खंय तुगेले मुखार इनिंग्स बरी जाता. ही ओपनिंग कोणाची बरी जाल्या, बॅटिंग सायडीची काय बॉलिंग सायडीची, ते आमी जाणून घेवन मुखार या. सो जॉयल बाब, ओपोजिशन आनी रुलींग हांचो जर परफॉर्मन्स पळयलो, हे जर पळयलें, हांव म्हणटा की ओपोजिशन बॉलिंग घालता, रुलींग बॅटिंग करता. सो जो ओपनिंग परफॉर्मन्स आसा, सामकें फर्स्ट सेशन जें आसा सामकें टेस्ट मॅचीचें, तें कशें चलना. प्रमोद, ह्या सेशनाचेर द फर्स्ट attention was on the opposition because as we were actually talking about the assembly session, the unity of the opposition was coming to the fore. All the time you are talking whether the 7 members of the opposition will be together and will be fighting unitedly on the floor of the house. You know, the focus was not on the ruling because they either way have a majority of 33. So इतून भितर पळोवपाक मेळ्ळें की at the first opening of the session was Yuri Alemao, leader of the opposition, raising an issue of green cess, coal cess, and why his question has been relegated as unstarred when it was clearly there. And he said that 3 sessions it's been consistently been pushed back. तितून भितर अशें दिसलें की opposition एक बरो बोवाळ घालतली कशें म्हणून on that first, because normally when you see on the opening day, opposition really makes an impact and pushes hard to create that kind of an impact. But a party we could see only Yuri making that effort, and there was no support coming forward from other opposition members. Magir Ailo, there was an adjournment motion of Vijay Sardesai which was rejected by the speaker. Again, there was no much of a kind of an opposition play there. अशें दिसूंक लागलें की on the opposition side, each opposition was playing on its own. Like, there was no kind of a supplementary kind of a push been given. Last session, if you see, every time Yuri was making a point, it was supplemented by Vijay Sardesai and maybe Venzi and others came along. They were united kind of a opposition. This time you could not see that, and it was a fragmented kind of an opposition this time. Going forward, let's see what happens, Pramod. पांडुरंग बाबू, रुलिंगान कशी केल्या बॅटिंग? सुरवातीक बॉलिंग कशी घालती जॉयल बाबान सांगलें. बॅटिंग कशी केली रुलिंगान? रुलिंगान बॅटिंग कशी केली म्हणजे काय मिनिस्टर आसात, म्हणजे अजून 2 दीस जाल्या. म्हाका दिसता सुभाष शिरोडकराचो बी क्वेश्चन आयजूय आयिल्लो. तातूंत अशें दिसता काल आनी आयज पळयल्यार की मुख्यमंत्री इंटरव्यून जाता कांय गजालींनी, आनी म्हत्वाचे जे विशय आशिल्ले, उदाहरणार्थ आयज म्हादरचो सुद्धा विशय आशिल्लो जाल्यार मुख्यमंत्री इंटरव्यून जाता. काल हावजिंगाचो विशय आशिल्लो, तातूंतय CM इंटरव्यून जाला. आनी अशें दिसता की ऑपोजिशनाच्या बेंचा वयल्यान रुलींग बेंचा वयल्यान ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाचो विशय जो आसलो, आमी पयलीं रावंड टेबलान उलयल्लो, तो आयज काय प्रमाणात दिसलेलो आसा. वेरएज आजचो जो महत्वाचो विशय जो आसा लौकिकाच्या विशय रिपोर्टाचेर, तो सुद्दां म्हाका दिसता रुलींग पार्टींतले म्हणजे रुलिंगांतल्या मनशानूच काडलेलो पयलो सुरवात केल्ली तो क्वेश्चन आहा. सो रुलिंगाचें आजून क्लियर जावना प्रमोद. 1-2 दुसरो दीस आसलो आयज, पूण रुलिंगान असे लोक आसात जे राज्याच्या महत्वाचे प्रश्न जे आहात, गोंयचे महत्वाचे प्रश्न जे आसात ते काडू शकतात. हे आज आलेस रजनाटनाय दाखयला, काल जितानूय दाखयला. सो हो विशय येऊ शकतात आणि रुलिंगातले जे आसा ते रुलिंगाक बरे फायदे पडचे पेक्षा ते विरोधकांक बरे पडटले अशें हे 2 दिसांनी म्हाका दिसला. जे जे काडटले तेतून सप्लिमेंटरी क्वेश्चन घालून विरोधक सुद्दां भितर वांटो घेतले आणि तो प्रश्न जो रुलिंग पार्टीतले लोक काडटले तो आपलो प्रश्न म्हणून विरोधक मांडू शकतात. हे काल आणि आयज दोन्ही फोटो दिसून येयला. लौकिक कशें हा विरोधकांचे
आनी रुलिंगाचे परफॉर्मन्स. प्रमोद परफॉर्मन्स पळोवचे आमी म्हटलें पयलीं युनायटेड ओपोजिशन जाता जाल्यार खूब पयलीं मिटींग जावपाक जाय आसलें ते जावना तेजे परिणाम एक दिसता. कारण कालचो एक दीस पयलो प्रश्न उल्हास, दुसरो मिसेस लोबो, तिसरो मिस्टर लोबो मायकल लोबो, मागीर दिगंबर, पांचवो ओपोजिशनाक मेळ्ळो. आयज पयलो जीत, दुसरो परत मिसेस लोबो, मागीर आलेक्स, मागीर दाजी साळकार आनी पांचवो युरीक. हे येवकूच ना हरशीं. पण जेन्ना प्लॅन ओपोजिशनान तशें प्लॅन करूं नासलें, क्लब क्वेश्चन बी करूं नासलें म्हणून हें ही सिच्युएशन आनी फुडें हें करचें. पूण तरी आसतना ओपोजिशनान दुसऱ्याच्या प्रश्नाचेर आपूण मदीं घुसोवन सब क्वेश्चन घालून त्यो गजाली म्हणजे आपलो इम्पॅक्ट दवरला. कालचो जेन्ना सुरवात बरी जावं जाय तुमी म्हटलें तेन्ना युरी बाबान आपल्या क्वेश्चनाचो मुद्दो काडलो. तो पोस्टपोन जाता, मागीर तो स्टार आसलो तो अनस्टार केलो, तो स्टार आसलो 1A आसलो जाल्यार तो आपल्याक विचारपाक मेळपाचो. पूण त्या टायमार विजय आमकां सपोर्ट करतना दिसलो वा दुसरे सपोर्ट करतना दिसलो. विजयाचे आपले आसलें, तेणी एडजमेंट मोशन मूव केल्लें. सो तो आपलो मुद्दो घेवन आसलो. सो दोगांचो आवाज जालो. एडजमेंट मोशन तेजे थंयच तेणी डिजलाव केलें, सेईंग 2-3 डिपार्टमेंट आहा म्हणून. सो दोगांचे आपले आपले वेगळे प्लॅन केल्ले इश्यू आसले. म्हणजे दोगांनी ओपोजिशनान मेळून एक इश्यू प्लॅन केलो ना. तेणी आपले एडजमेंट मोशन आनी युरीन आपलो प्रश्नाचो हें. सो थंय मातशें तेंचें हें दिसलें की डिवायडेड आहा तें दिसता. पण इश्यूंचेर सगळे एग्रेसीव आहा. आनी रुलिंगांतले जे आमदार आहा तेवूय बी एग्रेसीव आहा. काल मायकलान मोपाचो प्रश्न काडलो. रुलिंगांतलो जावन सुद्दां बरोच तसो कडक प्रश्न आसलो. काल उल्हासाचो प्रश्न हरशी तसो उल्हास आनी सरकाराचे अगेन्स्ट उलयतलो अशें नासलें. पूण तेजो प्रश्न असो आसलो की हावजींग बोर्डाचे घरां हे भलतेच घेवन वयता म्हणून भायले हेजे श्रीमंत ऑक्शन जातात. हो हरशी सरकाराक तितलोच धारेर धरपी प्रश्न. पण ताका मुख्यमंत्र्यान बरें उत्तर दिलें. पण अशे प्रश्न जे आहा पळय ते रुलींग काडपाक लागले आनी ते प्रश्न सरकाराक खंय तरी मातशे अडचणीचे ठरतले. पण कितें आहा ते प्रश्न काडल्या शिवाय तो आमदार रावपाक शकना जाल्यार ताका कॉन्स्टिट्युएन्सीन अडचणीचे ठरतले. सो ह्या खातीर जरी 7 जाण ओपोजिशन असले तर रुलिंगांतले आमदार प्रश्न काडटा तेजेरूय असेंब्ली घालपाची. इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की ओपोजिशन फक्त ओपोजिशन ना, जशें आतां इलेक्शनाक 1.5 वर्स उरलां, आमदाराकय आपलो परफॉर्मन्स दाखोवचो पडटलो. आपल्या कॉन्स्टिट्युएंट्सांक दाखोवचें पडटलें की आपूण आवाज काडटा हावसा भितर. एकूच प्रमोद आहे की ऑपोजिशन हे सेशन सुरू जाय मेरेन वेगवेगळे तोंडां आसली तेंची सगळे कडेन. काल तांकां कळ्ळें की आमचे क्वेश्चन अशें येवपाची शक्यता कमी आसा. आजूय तांकां कळ्ळें. काल आमी पयले दिसा त्यांचो परफॉर्मन्स मातसो आसलो. युरी एकटोच काल पयले कालचो परफॉर्मन्स ताचो बरो आशिल्लो. पूण आयज विजय, युरी, विरेश, वेंजी सगळेच आयज एकठांय जाल्ले ते. आनी म्हाका दिसता ते आतां फुडले 13 दीस जे उरल्या प्रमोद हे आतां एकठांयच उरतले. कारण तांकां खबर आसा की आपणाक चान्स मेळचो ना. जे रुलींग पार्टी विचारतले ताचेर वडी घालपाची, चान्स घेवपाचो, सप्लिमेंटरी क्वेश्चन घालपाचो. Questionable because what happens is today if you see Vijay Sardesai and Viresh Borkar went to the speaker to discuss on the illegal structures issue. Why the entire opposition did not go along with them? Why only 2 members of the house went to speak to the speaker? This is a crucial subject and actually it's a very interesting it's a very interesting topic, Joel, because when Yuri Alemov called the meeting of the opposition parties, Aam Aadmi Party attended that meeting. And the 2 parties that chose not to attend that meeting went to the speaker today. correct. So it looks like 7 जण जरी असले, there are 2 factions in that opposition now. So basically Congress AAP faction, regional and national is the best way to classify them, Loki. But it's a very 2 factions distat opposition bhitar. So basically what we are seeing is that split which we saw outside the assembly is reflecting again within the assembly. Ashe dista ki what you have said is that the meeting and everything, the division outside, non-attending of those meetings and all of that is now reflecting in another form inside the assembly with only Vijay and Viresh Borkar combining together to go to the speaker. एक गजाल जाणवता पांडुरंग की युरी आलेमाव दिस टाइम इज व्हेरी अग्रेसिव्ह. मे बी तांचेर खूब आरोप जाले, खूब जाणांनी तांचेर टिका केली. ताका लागून एक हे एग्रेशन युरी बाबा कडच्यान दिसता सध्या. ना प्रमोद ते सारकें आहा तुजें. कारण विजय सरदेसाय ज्या पद्दतीन लोकां मेरेन पावल्लो तेन्ना दिसलें की काँग्रेस खंय तरी कमी पडटा कितें. पूण काँग्रेसीन सुरू केलें लोकां कडल्यान क्वेश्चन घेवपा खातीर. आनी सेशनान हावजान कशें आसा, लोक तुका गोंयकार पळयतात न्ही. करेक्ट. म्हणटकूच तुका थंय ओगी बसून चलचें ना.
तूं अपोजिशन लिडर वोट सोड तुका कितें कितें दिसता तेजें तूं ऑब्जेक्शन घेवचें पडटलें, तूं क्वेरी रायज करचे पडटल्यो, सप्लिमेंटरी क्वेश्चन घालचे पडटले, डिस्कशनान भाग घेवचो पडटलो. विजय सुद्दां समज स्पिकरा मुखार गेलो धांवून जाल्यार तुका वयचोच पडटलो, कारण लोक तुमकां पळयता. सो म्हाका दिसना की युरी कितें कमी पडटलो असो, कारण कालच तेजें पळयलां, आजूय पळयलां हांवें की चल्ला आतां तरी 2 दीस जाले की aggressive. येस येस. लौकीक दुसरो विशय जो ज्या विशयाचेंच नांव आमी लौकीक शिलकार म्हणपाक शकतात, पण मेन विशय आशिल्लो तो म्हादयचो. आनीक तुवें जो रिपोर्ट केल्लो फाटल्या सप्तकांत तो भरपूर गाजलो. तेन्ना म्हाका दिसता प्रशासन भरपूर हाल्लें तो रिपोर्ट हें जातकीर पब्लीश जातकीर. आनी आज तुगेली असेंब्ली हाल्ली. म्हाका गोंयकारा खातीर सांग, आनी जेन्युइनली, कारण आज ह्या विशयाचेर इतलो बोवाळ जाला, चर्चा जाल्या. What was your experience when you went to see whether water is diverted? प्रमोद, आमी न्हू म्हादयचे प्रश्न आतां 2 एक कळसा आनी बंडुरा. आमी पयलीं प्रुडंटान कळसाचो खूब फावटी डायवर्जन दाखयला आनी थंय कणकुंबीच्यान ते मातशें इजी पडटालें ते वचपाक, सो तो दाखयलो. पण बंडुरा केन्ना कोण आमचो ऑन ग्रावंड पावनासलो. ते फर्स्ट टायम थंय पावले आनी ते पावपाचें कारण एक वर्सभर फाटीं तेंच्यांनी ग्रावंड वर्क स्टार्ट केले. हांगसर कळसाचे बंडुराचे कशें आहा, तेंच्यांनी अंडरग्रावंड कॅनल तेंच्यांनी बांदलेलो आहा. मागीर तो कोर्टाची ऑर्डरी उपरांत तो ब्लॉक करून दवरला. ह्यो सगल्यो गजाली वयल्यान दिसताल्यो, बंडुराच्यो दिसनासल्यो, कारण ते जे काम आहा ते वेगळे पद्दतीचें आहा. ते वेगळे कॅनल केल्ले ना, थंयच्यान पायपलायनींतल्यान उदक व्हरपाचें. सो आमी जेन्ना राजन केरकर सराक घेवन थंय गेले, कारण तेणी ते विजीट करून येयल्ले पयलीं, ताका एक्झॅक्टली स्पॉट खबर आसले. तेंच्या बरोबरच आमी गेले. तेन्ना एक गजाल कळ्ळी, आमी पयलीं एक विजीट केल्ली ती सारकी अशी पावस सुरू जाला तेन्ना, म्हणजे उदक अजून भरोन व्हावनासलें. पावस स्टार्ट जावपाचो आसलो जुनाचे फर्स्ट विकातूच अशें गेल्ले. तेन्ना थंय उदक आमी पळयलें. म्हणजे कळसाचे भशेन न्हू, कळसाचे डायवर्जन आहा थंय गिमान मेच्या म्हयन्या आमकां उदक दिसनासलें, सुकलेले भाग दिसतालो. हांगासर उदक बरें भरोन व्हांवतालें. आनी तेजें मागीर मार्कींग पयलें आमी. थंयच्यान आमकां राजन केरकर सरान जे प्लॅन सांगलो, आनी तो प्लॅन आमकां जी पयलीं एडवोकेट जनरल पांगमान सरान सांगलेलो, तो आमी ज्या स्पॉटाचेर आसले थंयच्यान फुडें आनी 2 उपनले जॉयन जाता. आनी थंयचे 12 मिटरचो डॅम कसो करतलो, एक बंदारो कसो आसतलो, मिनी डॅम कसो. आनी थंयच्यान तें उदक पायपान पंप करून, पायपांतल्यान डायवर्ट करून ते सरळ मलप्रभेन घालतले असो आमकां जो प्लॅन खबर आहा तितून. म्हणजे लोकल आमकां मेळ्ळे ते सांगता ते मलप्रभेन आनी घालचे ना, ते पायपांतल्यानूच सरळ फुडल्या तेंचो जो डॅम आहा मलप्रभेचेर नवल तीर थंय पर्यंत वयता म्हणून ते सांगपाक लागले. सो न्हंयत येवन मलप्रभेन घालतले, मदल्या लोकांक थोडे वापरूंक मेळटले, लोकल लोकांक असलो बी प्रकार ना. थंयच्यान जे उदक एंटायर पंप जातले, डायरेक्ट व्हरतले आनी ते डॅमाचे हातूंत भितर घालतले. मदीं सगळे आहा ते सुकले. आनी ते हें करपाक थंयच्यांनी कॉन्क्रीटचे खांब घातल्या, तेजे लॉंगिट्यूड लॅटिट्यूड सगळे मार्कींग, खांब्याचो नंबर, खंयचे वटेन पायप वयता तेजे डिटेल्स आहा, झाडांक कट घालून म्हणजे तासल्यान थंय नंबरींग करून दवरला. इतलें ग्रावंड वर्क जालां. तेंच केलां आसतना नेर्शे गांवाचे मातशें भायर येयलो न्हू जाल्यार थंय तेंचो एक युनीट सेटअप करून दवरलें. सो आतां तेंच्यांनी तो एक पुणेची कितें कंपनीक दिला आनी थंय रॉ मटेरियल हाडून दवरला. ते पायपां तयार करतले थंय जाय ती. एक पायप तेंच्यांनी सॅम्पलाक तयार करून दवरलेले आहा, व्हडले येतले पायप सुमार. आनी जेन्ना ऑर्डर म्हणजे जेन्ना तांकां क्लियरन्स मेळटलें न्हू, ते नेक्स्ट डे काम करपाक शकता स्टार्ट. तांकां आतां आमकां क्लियरन्स मेळ्ळा केंद्रा कडच्यान, सो आमी आतां प्लॅन करुया, गरज ना, नेक्स्ट डे कामाक लाग, पायप घालपाक लाग, असले तेंच्यांनी ग्रावंड वर्क करून दवरला. आनी हे जेन्ना आमी आतां विधान आमचे प्रोग्राम रिलीज जालो, तेजी एक्चुअली डिपार्टमेंटान कितली दखल घेतली आमकां खबर ना. WRD, कारण थंय राजन केरकर सर पावूंक शकता, आमी पावूंक शकता, पण ऑफिसर्स कितले वचून येता तेजो आमकां रिपोर्ट ना. खुबशे फावटी तेंच्यांनी विजीट करपाक जाय ते टायमार केल्ल्यो ना. सो न्ही आयज एक्चुअली ह्या सेशनाचो दुसरो दीस आनी पयले वेलान वचपाचो प्रकार जालो ह्या स्टोरी खातीर. आयज सगळे वेलान गेले उलोवपाक दिवचें म्हणून. आनी मुख्यमंत्री मातसो हें आसलो की हरशी स्पिकरान दुसरो प्रश्न म्हटल्यार कोण मदीं पडना, दुसरे प्रश्नाचेर शिफ्ट जाता. पण आयच्या दिसा मुख्यमंत्र्यान सांगलें उलोवनी तांकां 10 मिनटां उरल्या प्रश्नाचेर उलोवनी म्हणून. ते मागीर तो जे वेलान गेले ते परत आयले. आनी ह्या स्टोरी खातीर एक एश्युरन्सूय मेळ्ळें. ह्या स्टोरीचो आदार घेवन आतां कंटेम्प्ट पेटिशन सुप्रीम कोर्टान मूव जातलें. जेन्ना हियरींग लागीं पावता म्हटलें ते करपाच्या, ताका मागीर विजयानूय धरून सांगलें की ते कंटेम्प्ट पेटिशन घालता आसतना हो व्हिडिओ प्रुडंटाचो ताका एटॅच करचो म्हणून जो व्हिडिओ प्रूफ आतां आमचे कडेन आहा. जर एक गजाल आसा म्हाका अजून याद जाता, आमचे 3rd काय 4th टायम आमी हे एक्सपोजे करतात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर. प्रत्येक खेपेक हो विशय त्या व्हिडिओक लागून विधानसभेक गाजला. हाज्या पयलीं व्हिडिओ आमचे रेफरन्स म्हणून वापरिल्ले आहात केसी खातीर. तुका दिसता मिडिया म्हणून आमीच न्ही, सगळी मिडिया म्हादयच्या विशयाचेर खुबश्यो गजाली करता, सिरियस आसा. सरकार आनी अधिकारी कितले सिरियस आसात? कारण पॉलिटिकल वील दिसता
एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वील दिसता ह्या गजालीचेर. Pramod, first of all, congratulations, Lokik, for this kind of a report. एक गजाल दिसता, and it's very surprising, Pramod, that every time the government is relying on a report from Prudent to attach it to their submission before the court or before various authorities. I don't understand why they don't have their own mechanism, a team consisting of engineers or maybe whoever experts, who can give them real-time information or monitor the situation from time to time. On the last 1-2 years, despite the Supreme Court directives, Karnataka has gone ahead with construction of various kind of infrastructure there, whether it is pipes, whether it is digging of underground channels. Kainch तितून भितर आमकां येना, means we are unaffected by it. Till the time when Prudent does expose and maybe exposes this work, then suddenly everybody gets up and attaches these things. I don't know, first of all, why we are not listening, why there is why there is no contempt petition filed based on these submissions. Yes. That is one more thing. And what is the House Committee meant for? Yeah. What is the one आज more? ताणें पिकार जावन हेंय सांगलें डिझॉल्व करून उडया म्हणटे हाऊस कमिटी. Exactly, there is no point in that House Committee. Coming with only one more point, Pramod, is now we had a Prava, and तेजे भितर आमी in the House everybody congratulated and everybody said Prava जाले आतां आमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले म्हणून. But Prava has been a biggest letdown ever since the Prava आमचे थिंगा गोंयांत तर ऑफिस आशिल्लें सुगूप आशिल्लें, पण and today the WRT minister has accepted on the floor of the House that when we went on a familiarization trip at various places, we could not show the Prava members, including the chairman or whoever those members were, we could not take them to the sites where we wanted, where Goa wanted to make a submission, you could not show them. So what is the point in that Prava? I mean, the entire purpose of that Prava is defeated. आमी सामको इतलो व्हडलो बोवाळ केलो, कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन्स मूव केले, ते कांयच मुखार जालें ना. So if you are looking forward for a resolution through Prava, I mean, at least after the formation of Prava, आमची ruling and the opposition were on the same page. yes. Everybody was saying that, okay, let's take this ahead, let's get things in our favor. But nothing has moved, Pramod. Nothing has moved. Yes. Nothing has moved. So on what basis today also Subhash Shirodkar was very confident saying that we are sure about the Supreme Court verdict going in. On what basis are you confident about? On what basis? Tomorrow, if the Supreme Court just rules against Goa, then Correct. मागीर कितें करपाचें? पांडुरंग बाब, खंय दिसता ही अनास्था, खंय दिसता ब्युरोक्रेटिक लेवलाचेर दिसता काय पॉलिटिकल लेवलाचेर दिसता? प्रमोद, अनास्था अशी न्ही ती. म्हादेचो तो हिस्ट्री जर काडून पळयशीत न्ही जाल्यार जेन्ना सुद्दां ग्रीन ट्रिब्युनल फॉर्म केल्ले न्ही की जो हो विशय सुटावो करपा खातीर, तेन्ना सुद्दां कर्नाटकान कणकुंबीचे कॅनल बांदून कंप्लीट करून उदक व्हेलें. सो ते कोणाक रावनात. कर्नाटकाची सिस्टमच तशी आहा. आज सुद्दां लौकिकान जो रिपोर्ट केला न्ही, सो लौकीक कितें म्हणटा की परमिशन मेळ्ळें की सुरू करतले म्हणून. म्हाज्या कडल्यान बरोवन घे, ते फॉरेस्ट जी एरिया आसा तितले सोडून बाकीचे सगळे काम तेंच्यांनी केले आसतले. कळत न्ही? सो ही तेंची पद्दत. ते सगळी यंत्रणा हाडटात. कणकुंबे सिमेंट मेकिंगाची सुद्दां तेंच्यांनी यंत्रणा बसयल्ली, खडी मेकिंगाची यंत्रणा सगळी यंत्रणा त्या जाग्यार बसयतात आनी थंयच्या थंय ते रात दीस काम करून ते कंप्लीट करतात. सो म्हाका आतां दिसता की बंडुरा प्रोजेक्टाचो जो आसा विशय न्ही, तातूंत तेणी जी एरिया फॉरेस्ट अप्रुवलाक घालूंक ना ते एरियेंतले काम मे बी जाले आसतले, तांच्यांनी केले आसतले. हे चॅक करचे पडटले आनी ते चॅक करपाकूच तुमकां दिवचें ना. ते गोंयच्या ऑफिसरांक जर वचून म्हणशी जाल्यार ते तुका ते अलावच करचें ना. ते पुलीस येतात, तेंचे फार्मर्स येतात आनी ते झगडी करतात. सो प्रवा हो एकमेव ऑप्शन आसा की तांच्यांनी ह्या सगळ्या तिनूय स्टेटीची, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्राक, तिनूय स्टेटीच्या ऑफिसरांक, मिडियात आनी जशी आज असेंब्लीची कमिटी आशिल्ली आमची, तांकां व्हरोन परिस्थिती पळोवपाक जाय आसली. आनी गोंय सरकारान कर्नाटक कसलेंच काम करचें ना हाच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान आनी एक इंटरव्यून पेटिशन घालचें पडटलें की बाबा हे कर्नाटकाक स्टॉप करा म्हणून तुमी. ना जाल्यार हे शक्य ना. कर्नाटकाची पद्दत खबर आसा, आमी फाटले 20-25 वर्सां पळयल्या की तांच्यांनी अर्धे निम्मे काम आपले केल्ले आहा प्रत्येक बजेटान. बरें, आमी केन्ना स्टे मागल्यात पूण स्टे मेळोंक ना न्ही आमकां. गोवा गव्हर्मेंटाक केन्ना स्टे मेळोंक ना की कर्नाटकाक स्टॉप करा म्हणून. आनी जी ट्रिब्युनलान वांटणी केली उदकाची, ताच्या उपरांत कर्नाटकान आपली ती वांटणी ग्रहीत धरल्या, ग्रांटेड धरल्या आनी आपलें सगळें काम सुरू केल्लें आसा. जें काम स्टॉप खंय आसा जाल्यार जी एरिया फॉरेस्ट कन्वर्शनाक घातलेली आसा तेतलेंच काम स्टॉप आसा. सो जशें लौकीक म्हणटा, जे दीस परमिशन मेळटलें तेन्ना तें काम ते कंप्लीट करतले.
हय लोकी हो जो मुद्दो आसा ओपोजिशनान आज परत परत अशें सांगपाचो प्रयत्न केलो की हाका सरकार जबाबदार, सरकार सिरियस ना, ब्युरोक्रेसी सिरियस ना म्हणून. तुका ही गजाल पडटा काय? जशें पांडुरंग बाब सांगता की आमच्या हातांत खूब लिमिटेड गजाली आसात, पण ज्यो गजाली आसात तांचो आमी इफेक्टीव वापर करपाक जाय म्हणून. बरोबर. अशें सरकार जबाबदार हितून रिस्पॉन्सिबल सरकार हा कम्प्लिटली म्हणून, कारण मुख्यमंत्र्यानं आयज मान्य केलं की त्यांच्या ज्युरिडिक्शनान जी कामां आहा त्यांचा आमचो कंट्रोल ना. ते स्वताच्या लेवलाचेर करता आनी कसलेच अप्रुवल नासतना करता. आमी फक्त कोर्टान आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट लेवलाचेर ते झगडपाक शकता. पण हे चर्चा करता आसतना आनी एक विशय येयलो की कंटेम्प पेटिशन. प्रत्येक काम जालें की कोर्टाक वचून कंटेम्प पेटिशन घालपाचें वा मेन्शन करपाचें आमचें बाबा हियरींग बेगीन घेयाचें. इतली फाटली आतां 2 वर्सां पेंडींग आहा. फाटले जानेवारीन कितें लिस्ट जाता म्हटलें तेजे उपरांत तें जावकूच ना. आतां फुडें केन्ना जातलें तें आमकां खबर ना. आयज कितें म्हटलें 2-3 म्हयन्यांनी जावपाक शकता म्हणून. पण जेन्ना अशे विशय येता, जेन्ना थंय कसलें तरी ग्रावंड ताजेर काम सुरू जाता, थंय युनीट घातलो तेंच्यांनी, थंय मार्किंग स्टार्ट केलें, झाडां मार्क करपाक स्टार्ट केलें, असल्या टायमार म्हाका दिसना कंटेम्प हें कितें तरी गेलां म्हणून वा एडवोकेट उबो रावला आनी अशें थंय चल्लां, आमकां अर्जंट हियरींग जाय. ही गजाल खंय तरी लिगल लेवलाचेर जायना. दुसरें आमी थंय पावले केरकर सरांक घेवन हावस कमिटी वचपाक सोदता. जानेवारीन तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें स्पीकर टू स्पीकर बरयतलो. एक्चुअली स्पीकर टू स्पीकर बरोवंक जायना हें आयज सांगलें तेंच्यांनी. पण एटलीस्ट गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट बरोवन हावस कम्युनिकेशन कमिटी जावपाक जाय. वचपाक जाय आसलें, ते ग्रावंडार पावपाक जाय आसलें. हावस कमिटी इच्छा जाल्यार थंय व्हरून हाडपाक जाय आसलें. आनी दुसरें पण आनी एक विशय, थंय कर्नाटकाक हावस कमिटी जाल्यार कोणी ऑफिसर वयता जाल्यार ते अलाव करतले. ती परिस्थिती आमी पयली, आमी पयर गेल्ले तेन्ना आमी फस्टूच जेन्ना एक्चुअली आमी वायल्ड लायफ भितर जंगलान भितर सरकूच ना, गांवांतले लोक वयता त्या जाग्याचेरूच आसले. तांकां कळ्ळें आमची आमी दुसरे कडल्यान येयल्या म्हणून. एक ऑफिसर येयलो फॉरेस्टाचो, तो म्हणपाक हांगासर कित्याक गेला. सो आमची मातशी पूर्व तयारी आसली मातशी. थंय सगळे ते लावपी ते देसाय सर नेमाचे आनी 1-2-3 नांवां खबर आसली थंयची. सो तेंगेर येयला मातशें वचून येवपाक जाय अशें सांगून आमी वेळ मारून येयली. बट तेणी आमकां थंय रावलो. हांगासर तुमकां फोटो डायरेक्ट ते घरा कडेन चला म्हणपाक आनी तुमचें काम करून चला हांगासर रावपाक. आमी उदका कडेन आसले ते स्पॉटाचेर. आमकां फोटो मारूंक मेळचे ना म्हटलें, सेल्फी मारप ना म्हणपाक लागले. आनी आमचे फोटो बी काडून तो ऑफिसर आमी वसत थंय रावले, परत गाडयेन बसून रिटर्न येयसर. सो इतल्या लेवलचेर परिस्थिती 20 वर्सां पयलीं हीच परिस्थिती आशिल्ली. निरशाच्या गांवांत बंडोरा प्रोजेक्टाचेर जेन्ना आमी वयतले राजन भाई आनी आमी, 20 लोक ते तेंचे ते लोक आसतले, ते धांवणान घालतले. ते फोटो बी कॅमेरा बी हँडल करपाक दिनाशिल्ले ते. सो ही ती परिस्थिती आजूय तशीच आहा. बरोबर. सो कांयच गोवा गव्हर्मेंट म्हाज्या प्रमाण गोवा गव्हर्मेंट कांयच करूं शकना, फक्त सुप्रीम कोर्टान वचूं शकता. करेक्ट. तूं म्हणटा ऑप्शन्सच लिमिटेड आहा म्हणून. सामकें. Joel, before we end, do you agree that we have limited options, but whatever options we have, we need to use them effectively? Limited options, yeah, definitely. There are so many restrictions, Pramod, in this where we don't have, there is a line of control. We can't cross over and maybe oversee that thing. That is all that is fine. But why is mother issue coming up only in the assembly session? That is one, intriguing question which actually comes forth. To put last few times which has come only during the assembly session, the issue is flaring up. After that assembly zali मागीर mother पडली बंद. मागीर कोणाक पडलेले ना. Lifeline, mother and father सगळे गेले. So why that is happening? Why are we not serious and consistently following this up? As opposition raise karta, why not after the assembly session? Why the united opposition is not coming forward and questioning the government? What has happened? Where have we reached? Why contempt has not been filed? All these questions have to come after the assembly session also. Yeah. So why is this happening? It is just timed for the optics, or I don't know. You are saying let's not create political optics out of a serious issue like Madhe. Definitely. हांव इतल्याचेर थांबता. लौकीक परत एक फावट तुझे अभिनंदन करता, कारण आमी हे रिपोर्ट करत रावया. कारण आमचें काम तें की जेन्ना तुगेली सरकार खंय कमी पडटा किंवा प्रशासन थंय खंय कमी पडटा तें सोदून काडून दाखोवप आनी म्हादय सारक्या इश्यूचेर दाखोवप, हें तर आमचें सगळ्यांचेंच कर्तव्य. तें आमी चालूच दवरया. अपेक्षा इतलीच आसा की पांडुरंग बाबान बरी सांगली परिस्थिती. अपेक्षा इतलीच आसा की जेन्ना आपल्या कडेन फायट करपाचे ऑप्शन्स कमी असतात तेन्ना जी ऑप्शन्स आसात ती इफेक्टिवली यूज करपाक खूब नेट लावप गरजेचो. त्या तरेन ती तकली उजार करप गरजेची. जाल्यारच तुका आमकां फेवरेबल रिजल्ट मेळपाक शकतात. आमी एका व्हडल्या राज्याच्या अगेन्स्ट उबे आसात आनी ही कोर्टाची बॅटलय तितलीच व्हडली आसा. ही जाणविकाय म्हाका दिसता प्रत्येक ऑफिसरा मदीं येवपा जाय. सरकारा मदीं तर ती येवपाकच जाय आनी प्रत्येक गोंयकारा मदीं येवपा जाय. जाल्यारच म्हादय हो फक्त ऑप्टिक्साचो विशय उरचो ना,
तो आमच्या मनाक एक्च्युअली फायट करपाचो विशय जातलो. हांव इतल्याचेर थांबतां. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.